मुस्लिमां खातीर अजून गोंयांत मायनॉरिटी आयोग नेमिल्लो ना. सरकारान मुस्लिमांचेर दुर्लक्ष केलां म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयला. फातोड्डे खातीर वेगळें पुलीस स्टेशन आनी पालिका जाय म्हूण विजय मागता. फातोड्ड्या मुस्लिमांच्या रोजा इफ्तार कार्यावळीक विजय आशिल्लो. गोंयचे प्रदेशांनी मुसलमानाची स्थिती कितें आहा ही सगळ्यांक खबर आहा. मायनॉरिटी कमिशन म्हणटा तें आज मेरेन जायना. सरकार देशान चलयता तो मनीस आज इफ्तार पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाचे इफ्तार पार्टीक वचना. तुमकां स्थान मेळचें, इवन पॉलिटिकल लेवलाचेर स्थान मेळचें अशें मताचो हांव आहा. म्हाका दिसता की आमी दाखोवन दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर एक मुसलमान कावन्सिलर आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की फातोर्डान तरी मुसलमानाचेर केन्नाच अन्याय जावपाक हांव त्या म्हणसर आमदार आहा, त्या म्हणसर हांव केन्नाच जावंक दिवचो ना. हें जाय म्हणून पुलीस स्टेशन हाडचें फातोर्डा मतदारसंघाचें. हांव जाल्यार अशें मताचो की फातोर्डा मतदारसंघात पुलीस स्टेशन आनी म्युनिसिपालिटी म्हणून सेपरेट हाडची. इतले मजगतीं बीजेपीचो आदलो आमदार वासुदेव मैन गांवकाराक गोंय आदिवासी विकास परिशदेचो अध्यक्ष केला. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेन उठाक घेवन गोंयांत फांटो सुरू केला. ये हमारी स्टेट ब्रांच होगी. गोवा आदिवासी विकास परिषद ये हमारी स्टेट ब्रांच होगी और उसका अध्यक्ष रहेंगे वासुदेव गांवकर. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. द गोवन इन स्कूल भुरग्यांच्या साप्ताहिकान फोंड्या आल्मेदाच्या भुरग्यांक पत्रकारितेचेर कार्यशाळा घेतली. द गोवन आनी गोवन वार्ता ह्या नव्या दामाच्या दिसाळे उपरांत स्कुलांच्या भुरग्यां खातीर खासा सुरू केल्ल्या द गोवन इन स्कूल साप्ताहिकान भुरग्यांक जनरल नॉलेज आनी पत्रकारितेचेर म्हायती दिवंक ही कार्यशाळा दवरिल्ली. अशे तरेच्यो कार्यशाळा गोंयभर स्कुलांनी घेवपाचो द गोवन इन स्कूलाचो प्लान आसा. द गोवन इन स्कूलाच्या एडिटर आनी संपादकीय टिमीन आल्मेदा स्कूलाच्या भुरग्यां खातीर पत्रकारितेचेर म्हायती दिवपी कार्यशाळा घेतली. share that with people. There's another kind of storytelling. That is something that has happened and I want to report that. That is where we come. We are journalists, that's where we come. पत्रकारिता ही काणी सांगपा सारकी साध्या सरळ सोप्या पद्धतीन आसची ही गजाल गोवन इन स्कूलाच्या टीमीन भुरग्यांक समजयली. We'll be doing it in all the schools as and when they invite us. Almeida had invited us today, so we conducted a workshop on journalism. डॉन बॉस्को इंजिनियरिंग कॉलेजीन क्षितीज 2015 हे 2 दिसांचे प्रदर्शन दवरला. 17 जुलय मेरेन ते चलतले. प्रदर्शनाचे उक्तावण गोंय विद्यापीठाचो रजिस्ट्रार डॉक्टर VP कामतान केले. कार्यावळीक कॉलेजीचो प्राचार्य डॉक्टर जय भटनागर आनी संचालक फादर किनली डिक्रूज आशिल्लो. And in the days to come, I am sure that this should get transformed into your brand event, and it could be an inter-institutional event. The goal of this project exhibition, therefore, is to bequeath knowledge and experience along with technological values to our future generations. This exhibition is open for all the colleges, all the schools, and all the school children get the technical knowledge. Here they will can visit. Bureau report, Prudent. स्पेस एजन्सी नासान पयलेच फावट सामके लागींच्यान प्लुटोचे फोटो घेतल्यात. नासाच्या न्यू हॉरायझन ह्या पयल्या अंतरिक्ष मोहिमेंत हे फोटो प्लुटोकडच्यान 4,78,000 मैलांवयल्यान घेतल्यात. प्लुटोच्या सुमार 600 मैल वाठारांचे वेगवेगळ्या एंगलांतले हे फोटो. प्लुटोचेर कितलेशेच तरेचे रंग आनी दोंगराळ भाग दिसतात. नासाच्या मोहिमेंत पयलेच फावट पळयात प्लुटो दर्शन. Released the first close-up images ever of planet Pluto and its big moon, Charon. Now the long-awaited images were unveiled on Wednesday in Laurel in the US state of Maryland, home to mission operations for NASA's New Horizons spacecraft. Now a zoom-in of Pluto reveals an icy range almost as high as the Rocky Mountains in the US. And Pluto's moon seen with deep troughs and canyons, and the images were collected as New Horizons swept within 12,400 kilometers of Pluto, becoming Pluto's first ever visitors in its 4.5 billion year existence. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.